एक गोष्ट घडटली ते आयज घडटा आनी 22 तारखेर ते घडटा आनी म्हणूनच तेंचे हे आशिल्ले की प्रत्येकानी आपापले देवस्थानात आपल्या एक भावना जी देवस्थानां असता लोकांची धर्माप्रती वेगळे तरेची भावना असता म्हणून स्वच्छताची मोहीम आणि अभियान आपापल्या देवळांतल्या माध्यमांतल्यान करपाचो प्रयत्न करूंक जाय. आमी आमच्या मतदारसंघात केल्ले आसा आनी भावीन आपल्या मतदारसंघात केल्ले आसा आणि मेन म्हणजे कितें आहा की आमकां सगळ्यांक एकत्र रावन हो कार्यक्रम यशस्वी करपाची गरज. यशस्वी कशें जातले प्रत्येकाच्यो जी भावना आहा ते प्रत्येकाक खबर आसा की आपली भावना कशी जोडलेली आसा. ते प्रत्येक तरुण प्रत्येक महिला ते तुमकां दिसतले तुमच्या मनात. म्हाका कितें दिसता तें म्हाका दिसता. म्हाका तरी दिसता की हे पयली फावट हांवें पळयलां की सत्तरीचेच लोक आख्ख्या गोंयांत लोक सगळे देशांत आमी पळयता की लोक एकजूट जाल्ले आसा की कार्यक्रम बरो जावचो देवाचो आशिर्वाद आमचे सगळ्यांचेर आसचे आनी हे आमी जे मोहीम जे आसा सगळ्यांनी सहभाग जावचे की आयजचे जे देवस्थानाचे स्वच्छताचे मोहीम जे आमी चालू केले सगळे कडेन ह्या मातशें करून आयले आनी कोण आपल्या देवस्थानात गेले प्लस आमकां सांगले गेले आपले सगळे लोकांचे जे कडेन आमी चर्चा करता ते म्हणटा की आमच्या देवस्थानात त्या दीस आमी आमचो कार्यक्रम आमी थंय करतले. 12 वारचेर 22 तारखेक जेन्ना प्राण प्रतिश्ठा जाता ते देवळान आरती जावपाची गरज आसा. हे सगळे गोष्टी योग्य तरेन आमकां खबर आसा. लोक आमचो बरो जागृत आहा. लोक सोशल मिडिया पळयता लोक सगळे गोष्टी पळयता आनी हांव एकूच सांगूंक सोदता परत एकदा सत्तरीच्या प्रत्येक नागरिकाक की आमी सत्तरीक सगळ्या धर्माक बरोबर घेवन गेल्ले लोक आमकां सगळ्या धर्मातल्या लोकांक पण तो तिका ब्लॉक केली. मास्टर तेवढे भितर चल आम्ही योजना मध्ये चल चल Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.